सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां जॉन बातिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरी कोण कोण जेरेमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, शिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणगे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों, आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोंडाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. मागीर आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक ताणें शिसांक खोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भावां भयणांनो, ह्या काळाचेर खरेतपणी व्हायरसाक लागून जायतींच जाणां आमचीं भावां भयणां त्रासान पडलेलीं आसात. जायत्या जाणांक आपणाचो वावर जी तीं करतालीं तातूंत सावन बंद केल्लीं आसात, आनी जायतीं जाणां आमचीं भावां भयणां वावर मेळचे पासत आशेतात. अशेंच ह्याच वेळार न्हय पूण कांय म्हयने फाटीं एका मनशाक हांव मेळ्ळो, आनी थंय ह्या मनशान म्हाका सांगलें की आपूण कामाक सोदता. आनी इतिहास ताचो पळयलो जाल्यार ताणें जायतेच वावराचेर प्रयत्न केले. थोडे दीस वावर करतालो आनी रोखडोच तो वावर आपणाचो सोडटालो आनी दुसरो वावर सोदतालो. भावा भयणांनो, ह्या मनशाक अदीक करून त्या वावरांत स्टॅबिलिटी नासली. आनी ही जायतीं वेगवेगळीं कारणां जायत. घडयेक आपलो वावर बरे भाशेन करिनासतलो, घडयेक ह्या वावराचेर जे कोण अधिकारी आसात तांकां खालती तितलो रावो नासलो आसतलो. वेगवेगळीं कारणां आसतलीं, पूण तरी आसतना ह्या मनशाक वावर पोत्तून पोत्तून तो वावराची ताका गरज पडटाली हें सत. भावा भयणांनो, आयज आमी जी वावर करतात आमचे मदें आमचे सकयल थोडीशीं दुसरीं मनशां आसतात केन्ना केन्ना, वो आमकांय असली संदी आसता की आमी दुसऱ्याच्या हाता खाल वावर करूंक पडटा. आयज आमकां पयल्या वाचपान आनी तशेंच शुभ वर्तमानान अशेंच कितेंय मेळटा. आमी आयकलां पयल्या वाचपान शेबना हाका देवान आपले समुदायाचे वयर जबाबदारी दिल्ली, आनी इजायास प्रवाद्याच्या उद्देशी ताका उतर अशें येता की ताका आपल्या वावरांतलो आपले जुट्टेचेर वयलो काडटले, आनी तशेंच एलियाकीम हाका ही नवी जबाबदारी दितले. भावा भयणांनो, आमच्या शुभ वर्तमानान आयच्या आमी आयकल्लें आसा की जेजू आपल्या शिसांक विचारता की लोक आपणाक कितें म्हणटा. आनी ह्या वेळार आपले शीस वो ताका शीस आपणाक ते जायते जबाब दितात. कोण म्हणटा जॉन बाप्तिस्त, तशेंच दुसरे प्रवाद्यांची नांवां काडून सांगतात. पूण जेजूचो प्रश्न तांकां की तुमी म्हाका कितें म्हणटात?
आनी रोखडोच शिमाव पेद्रूचो जबाब असो जालो, तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजूचे पुतून ताका रिप्लाय जाली की खरेंच शिमाव, हो जबाब तुजे लागसानूच तुजी अस्तंगीच तो येवंक ना, पूण हो जबाब म्हज्या सुर्गीच्या बापान तुका दिल्लो आसा. म्हज्या भावा भयणांनो, आयज खरीतपणी हो जबाब पेद्रू लागसावन मेळ्ळो, कित्याक जेजूक तो लागीं आसलेलो. हो पर्सनल रिस्पॉन्स, हो पर्सनल जबाब कसो ताका मेळ्ळो. भावा भयणांनो, आयज जर आमी आमच्या जिविताचेर जर नदर मारली जाल्यार आमची इगोर्ज मात ताचेरूच आसा. आनी जेजून ताका सांगलेलें आसा शिमाव पेद्रूक की तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर आपणाची इगोर्ज आपूण बांदतलो. भावा भयणांनो, खरेंच पेद्रून ही जबाबदारी बरे भाशेन पाळली. आनी आयज आमकां दिश्टी पडटा की ताच्याच पावलांनी आमचे पाप साहेब, आमचे बिस्प साहेब, आमचे याज्ञीक भाव अदीक करून वावुरतात. आयज आमच्यान म्हणूंक जाता तांचे लागसावन ही ऑथॉरिटी, ही जबाबदारी आमकां मेळिल्ली आसा. आयज जर इगोर्ज मातेचेर जर आमी जर नदर मारली जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा कितलेशेच फांटे जाल्ले आसात आमचे इगोर्ज मातेचे. आनी इतलेंच न्हय, ह्या फांट्या भितरूय आनिकूय आमचे इगोर्जेन, कॅथलीक इगोर्जेनूय आमकां दिश्टी पडटात फांटे जातात कशे. म्हजो अनुभव ह्या थोड्याच 5 वर्सांचो असो आसा. आमचे इगोर्जांनी घडयेक आमी नॉर्मल रेग्युलर रुटीन कशी आमची मिसां होली आज आमी कोत्ता, पूण तरी आसतना आमकां ही कॅरिझमॅटीक सर्विसीस जायत्योच आदाराच्यो जाल्ल्यो आसात. आनी आमकां म्हजो वावर हांव करतना आमकां एक प्रश्न येता की जेन्ना जायतेच आमची भावा भयणां आपणाची कॅरिझमॅटीक प्रेयर्स वा आपूण कॅरिझमॅटीक प्रिचर्स म्हणून येतात, तेन्ना आमकां प्रश्न जाता. कित्याक आमकां कायदे आसात दियोसिसीचे आनी त्या कायद्या प्रमाणे आमकां चलचें पडटा. आनी जायतेच फावटी आमच्या असल्या भावा भयणांक आमी नाकारूंक पडटा, ना म्हणूंक पडटा. असलोच अनुभव कांय दीस म्हजे लागीं म्हाका मेळ्ळो की एक आमकां फ्लायर लंडनाक येयलोलो की कॅथलीक कॅरिझमॅटीक प्रेचर प्रिचींग इन सम प्लेस. आनी आमकां म्हजो मागीर प्रश्न ताका जबाब असो जाल्लो, हो कॅथलीक कॅरिझमॅटीक प्रिचर कोण? आनी कळून आयल्या उपरांत म्हजे परजेक हांवें अशें सांगलें, जर आमी कॅथलीक नांवान आसत पूण अदीक करून आमी कॅथलीक आमचे स्पिरिटान आमी आसपाक जाय. आनी जर आमी कॅथलीक आमी स्पिरिटान आसतले जाल्यार थोड्योश्यो वस्तू गरजेच्यो, स्क्रिप्चर्स, देवाचें उतर, आमचें कॅथलीक ट्रेडिशन आसा तें, आनी तिसरें म्हणल्यार ऑथॉरिटी. आनी जेन्ना म्हाका खबर हांवें काडल्या उपरांत अशें जालें, जंयच्या जाग्यार थंय ही कॅरिझमॅटीक प्रेयर घडोवन हाडलेली त्या पादवीगाराक खबर नासली आनी म्हाकाय खबर नासली. म्हजो एक प्रश्न हे आमच्या भावा भयणांक, जर अदीक करून जर ह्या अधिकाऱ्यांक जे आमचे क्रिस्ती सभेचे अधिकारी, कॅथलीक सभेचे अधिकाऱ्यांक जर खबर आसना आपणाचेच जॉग्राफिकल एरियान हें घडटा जाल्यार घडयेक म्हजो प्रश्न आसा, ही आमची भावा भयणां खरेंच कॅथलीक वो ना? आयज जर आमचो आयज पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमानाचो आमकां अर्थ आमच्या कॅथलीक सभेक जर आमी लागूंक शकता, तसोच म्हाका दिसता आमचो हो अर्थ आमचे फॅमिलीकूय आमी लागू करूंक शकता. आयज आमच्या फॅमिलींच्यो जबाबदारी आमच्या आवय बापायंक दिल्ले आसात, घोव बायलांक दिल्ले आसात. आनी आमची काजाराची रीत जर आमी बरे भाशेन आयकता जाल्यार आमी म्हणटा की ती दोगां न्हय पूण ती एक जातात, आनी खरेंच ती एक जातात. आनी आयच्या दिसाक आमच्यान म्हणूंक जाता ह्या वाचपाच्या आदाराचेर की आमची आवय बापूय, आमच्या कुटुंबांतलीं घोव बायलां ही आमची खडप आसात आमच्या फॅमिलींची, आनी ह्या खडपांचेर आमची फॅमिली आदारलेल्यो आसात. आनी जर ही खडपां जर घट आसात जाल्यार म्हाका दिसता आमच्यो फॅमिली घट जातल्यो. भावा भयणांनो, आयज ह्या काळार आमकां जायतेंच अशें दिश्टी पडटा की आमच्या कुटुंबांतलीं घोव बायलां घडयेक ती तितली घट आनी अखंड नान एकवटान ती भरलेली नान कशी आमकां दिसतात. आनी ह्या वेळार खरेंच काळजांक दूख भोगता. भावा भयणांनो, एक म्हजो अनुभव एक घोव बायलां सवें एक दीस प्रश्न केलो की तुमी तुमचे फायनान्सीस कशे मॅनेज करतात?
आनी म्हाका जबाब असो मेळ्ळो, घोव आपणाचे फायनान्सीस करता आनी आपूण बायल आपणाचे फायनान्सीस करता. जर आमी घोव बायलांक आमी समजता ती दोगां न्हय पूण ती एक. आनी हाचो अर्थ असो आसा, आमी मनानूय एक जावपाक गरजेचें, आमी काळजानूय एक जावपाक गरजेचें आनी आमी कुडीनूय एक जावपाक गरजेचें. आनी हेंच म्हाका दिसता अदीक करून घोव बायलां मदें जो संबंद आसा एकवटाचो तो आनीक कोणा मदें आसूंक जायना, जी मनान एक जातात, काळजान एक जातात, कुडीन एक जातात. आनी जर आमकां एक शिकवण कशी आसा आनी आमच्या लग्नाचे रितीन, जाल्यार आमचे फायनान्सीस वेगळे वेगळे आसपाक जातात गाय. म्हज्या भावा भयणांनो, चडश्यो आमचे मदें दुस्पट जाता, आमचे मदें डिविजन्स आमच्या फॅमिलींनी अदीक करून घोव बायलां मदें येता असल्या बारीक बारीक वस्तू पासत. आयज आमकांच प्रश्न करुया, जर आमकां देवान एक केल्ली आसात जाल्यार आमकां ह्यो वस्तू म्हज्यो आनी ह्यो तुज्यो कित्याक गाय. आयज खरीतपणी आमकांच विचार करतना जर आमची आवय बापूय वा आमच्या कुटुंबांतलीं घोव बायलां जर मजबूत खडप कशी जाता, जसो पेद्रू जालो इगोर्ज माते पासत, जाल्यार आमच्यो फॅमिली सदांच एकवटान रावतल्यो, घट आसतल्यो, मजबूत आसतल्यो. कुटुंबाचेर जर नदर मारली जाल्यार आमकां अशें दिसता जायतींच आमची आवय बापूय आमचे फुडें जायते फावटी ती रडटात. कित्याक भुरगीं बाळां तांचीं तरणाटीं भुरगीं ल्हान भुरगीं आसात तीं तांकां आयकनात. आनी हाचो प्रश्न हाचें कारण कितें गाय. आनी म्हाका दिसता हाचें कारण एकूच, की आमी जीं कोण घोव बायलांक अखंड खडप कशीं जावपाक जाय आसलीं ती म्हाका दिसता ती खडप कशीं जावंक नात. आनी त्याच पासत आमच्यो फॅमिली, आमचीं भुरगीं बाळां आमच्या हाता भायर वेतात. म्हज्या बाबा भयणांनो, आयज हाका उपाय कितें गाय. आमच्या आईच्या वाचपांनी आमी पळयलें जाल्यार जेजू पेद्रूक आपणाचें खडप आनी ह्या खडपार आपणाची इगोर्ज मात बांदता अशें म्हणटा. तो कित्याक लागून गाय. घडयेक तो व्हडलो शिकणार आसलेलो ना, घडयेक तो व्हडलो टॅलंटेड मनीस आसलेलो घडयेक ना आसतलो, पूण एकूच ताचे मदें उर्बा आसलोली आनी देवाक वो जेजूचो मोग ताचे मदें आसलेलो. आनी ह्याच पासत जेजू ताका 3 फावटी प्रश्न करता, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. आनी पेद्रू ताका सांगता, वय सायबा हांव तुजो मोग करतां. म्हज्या भावा भयणांनो, आयज म्हाका दिसता जर आमी अखंड खडपां जातलीं जाल्यार म्हाका दिसता आमी जेजून रिकून रावूंक जाय. पेद्रूक असो अनुभव मेळ्ळो, खरेंच देवाचें देणें दुबावा विरेंत, की जेजूक पेद्रून जबाब दिलो की तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी हो जबाब खरेंच आमच्या काळजांनी देवूच आमकां दिता. आनी ह्या पासत आमकां कितें गरजेचें गाय. पयले सुवातेर आमी देवाक चिकटून रावूंक जाय, आमच्या मागण्या उदेशी, आमच्या जिविता उदेशी. आनी जर आमी देवाक चिकटून रावल्यो, देवाक जर आमी लागीं रावल्यो जाल्यार देव आमकां गरज ती आमकां दितलो. जीं उतरां आमच्यांनी मागणें करूंक गरजेचीं आसात ती देवूच आमच्या काळजांनी घालतलो, आमच्या तोंडांनी घालतलो. आयज हाचेर नदर मारतना जर आमी प्रयत्न करुया. आमकां खुशी आसा की आमी देवाक लागीं रावपाक. आनी आमकां अशें दिसता की जायते फावटी आमकां मागणी करपाक आमकां उतर मेळना, आमकां खुशी आसा पूण आमकां घडना. अशेंच एक तरणाटें म्हजे लागीं आयलें आनी म्हणूंक लागलें, म्हाका मागण्याची अदीक गरज कशी दिसता आनी म्हाका जाय की आपूण देवाक लागीं रावलेलीं, पूण म्हाका नाका. म्हजी आवय बापूय म्हाका पोत्तून सांगलोलें. आनी तेन्ना त्या पासत जी आवय बापूय पोत्तून सांगता जाल्यार म्हाका दिसता ताका लागून आपणाक खरोच राग येता. आनी अशें दिसता की मागण्यांक वचोंक जाय पूण तरी आसतना ती सांगतात म्हणून हांव वचनासतना रावतां. आनी म्हजो ताका संदेश असो जालो, विचार कर की आवय बापूयक तुज्या कितें जाय. घडयेक आवय बापूय तुका सांगूंक सोदता तें तुज्या वायटाक न्हय पूण तें तुज्या बऱ्याकूच. आनी ह्या वेळार आवय बापूय खरेंच जर आपणाचें जर बरें चिंतता जाल्यार तूं कित्याक तांचें आयकना. आवय बापूय सांगतलो पूण जर जें कितें तें सांगता जें तुजें आपणाचें विशवर, आपणाचीच आवड कशी जाल्यार म्हाका दिसता तशें जर तुवें आपणाचें विश करून घेतलें जाल्यार तुका फोर्स कसो तो लागोचो ना, पूण तूं आप कुशीन तें करूंक वेता अशें लागतलें.
आनी खरेंच त्या तरणाट्याक समजून आयलें की घडयेक जें कितें मामी डॅडी आपणाक सांगता जर हें म्हज्या बऱ्याक सांगता तें हांव मानून घेतलें जाल्यार हांव खुशालकायेन दुबावा बेरेंत वो फोर्स करिनासतना आपूण तें करूंक पावतलीं असलें म्हणल्या उपरांत खरेंच ताणें निश्चय केलो की आपूण बरे भाशेन मागणें करतलीं इतलेंच ताका आनी एक सांगलें की मामीक डॅडीक सांग आपणाकूय तशी खुशी आसा की आपूण देवाक लागीं रावलोलें पूण म्हज्यो वाटो घडयेक दुसऱ्यो वाटो आसतल्यो दुसरे भाशेन आपूण देवाक एकठांय एकवटतलीं अशें दिसता पूण जर एकामेका मदें आवय मदें आनी आवय बापाय मदें आनी भुरग्यां मदें वो भासाभास जावन तांचें मनां आनी काळजां जर उक्तीं केलीं घडयेक हे प्रश्न आमचे सुटावे जावंक शकतात आयज खरीतपणी आमी मागुया जेन्ना आमी ह्या एकवटाचेर आनी मोगाचेर आनी जे पेद्रू भाशेन आमी खडप जावपाची जर खबर करतना अशें करुया दुबावा वेरेंत आमी देवाक चिकटून रावूंक जाय आनी जेन्ना आमच्या मागण्या उद्देशीं आनी आमच्या जिविता उद्देशीं देवाक आमी चिकटून रावता आमच्या भुरग्यां बाळांक आमकां फोर्स करून सांगपाची गरज आसना ती आमकां पळयतलीं आमी एक तांकां एग्जाम्पल जातल्यो देख कशी जातल्यो आनी हे आमचे देखी उद्देशीं जें कितें करूंक जाय गरजेचें देवाक मानता तसलें ती करूंक पावतलीं म्हज्या बाबा भयणांनो आयज खरीतपणी उगडास करुया जेन्ना आमी खरी कॅथलीक जर जातल्यो जाल्यार आमी कॅथलीक चर्चच न्हय पूण आमी खरी कॅथलीक फामील कशी जावपाक जाय खरो कॅथलीक इंडिविज्युअल कसो आमी जावपाक जाय आनी अशें जर आमी जातल्यो जाल्यार आमकां देवाच्या उतराची गरज आमकां जे कितें आमची ट्रेडिशन्स आसात बरी ट्रेडिशन्स आसात ताची आमकां गरज आनी तशेंच आमकां ऑथॉरिटी आसा ताची आमकां गरज जावं तो पाप साहेब जावं आमचो बिस्प साहेब जावं आमचो पादविगार जावं आमची आवय बापूय जांकां ऑथॉरिटी आसा तांची आमी ऑथॉरिटी मानून घेवपाक जाय आनी अशें जर आमी मानून घेतलें जाल्यार आमचे मदें आमच्या फॅमिली मदें डिविजन्स आसूंची ना आमच्या इगोर्ज मदें डिविजन्स आसूंची ना असलें आमी करूंक आमी देवाचो आदार आनी देवाची कृपा आम्हा समेस्तांक मागुया